respect, National Highway had issued one notification proposing a road diversion at Daboli so as to facilitate the work of flyover. After that notification was issued, some local residents made a representation to the Collector South against this proposed diversion. So therefore the Collector South has given direction to me to conduct a site inspection along with the DYSP Traffic, PWD, National Highway, RTO, even PWD was also there. So we had conducted a site inspection today and we'll consider all the angles and we'll submit our report. आम्ही लास्ट टाइम इन्फॉर्म केलेले सरपंचाक की हांगासर ट्रॅफिक डायवर्जन जर जातले जाल्यार हांगासर लोकांक गाडयो भायर काडपाक मेळपाना. फाल्यां कितें मेडिकल इमर्जन्सी जर जाली कोणाक खंय भायर सरपाक एम्ब्युलन्स सुद्दां पावपाना बिकॉज सद्याक ट्रॅफिक डायवर्जन नासतना हांगा नॉर्मल कितें तेडीन जेन्ना रस्ते ऑफ रोड आसा आनी थंय काम करतना मदीं मदीं तेमी गाडयो आडयतात. लोकांक ही वाट ऑलरेडी खबर आसा. लोक ऑलरेडी बिर्लाचे बसी बीन खूब फास्ट वयता हांगच्यान आनी एक फ्लायट देवप म्हणल्यार 100 टॅक्सी वचप जातले याडीन मडगांव पणजी खंयचे जो लागीं रूट मेळटा कोणी आपले कन्विनियन्स जाता तशें वयतलेच न्ही. आवर ओनली रिक्वेस्ट वॉज टू सम लॉजिकल सोल्युशन. आनी मेन कितें जी ऑथॉरिटीज आसा हांगा रेजिडेंसान कॉन्फिडन्सान घेयनासतना हें सगळें केलां. कोणाक काय खबर ना हांगासर डायरेक्ट हाडला बोर्ड मारला. दीस इज नॉट रायट न्ही बिकॉज नॅशनल हायवे इतलो व्हडलो ट्रॅफिक मुवमेंट जेन्ना तेमी करतले जाल्यार हांगा लोकांक पयलीं कॉन्फिडन्सान घेवपाक जाय. आनी सेकंड थिंग म्हणल्यार हे जे आयज जेन्ना आनी एक्शन सांगपाचें म्हणल्यार वी थँक दीस आवर लोकल ऑथॉरिटीज पंचायत म्हण जावं DYSP सर, डेप्युटी कलेक्टर सर इतलें फास्ट एक्शन घेतला.